नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। चिमला केशी वाडटा कंटेनमेंटाच्या वाटेर सील करपाची परिस्थिती मोरले 70चो घोडेमळ प्रतिबंधित। गोयच्या हेर वाठारांनी केशी पणजेचो पॉझिटिव्ह गायबूत सोद चालू। उटंगरात खानी पडून राशोल एकलो गेलो। मान्सूनाचे पहिले धडके सरशी मार्केटा गटरा रस्ते नाले तुडून 24 वरात 2.5 इंच पावस 12 दिसात 15 इंच सरासरी परस 46 मायज। राज्यांच्या जीएसटी कंपेन्सेशन केंद्राचे गळ्या मेरेन जीएसटी मंडळाचे 40वे बसकेत चर्चा मात निर्णय ना। रिटर्न्स फायल करू नाशिल्ल्यान ल्हान करदात्यांक लेट फीचेर थाकाय। सिरियोलॉजिकल टेस्टिंग जायच एंटीबॉडीचो अदमास येतलो। दुयेंतींचो खरो आकडो कळटलो। एसओपी निश्चित करूंक लोकांचो भय वचूंक बरो उत्पल परिकार उलयलो। आणि कांपाला वेल्या परेड ग्राउंडाचो गार्बेज ग्राउंड हायकोर्ट महापालिकेचेर फुर्योज। 16 जून मेरेन ग्राउंड क्लियर करात। सीसीपी फेल गेल्यार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे कारवायेचे उत्तर। चिमला 16 70 मोरल्या 14 कोरोना केशी। चिमला शिरेन वाडो कंटेनमेंटाचे वाटेर वाठार सील करपाचे चल्ला। पणजेक लागीं जाल्ल्यान हुस्को मोठे प्रमाणात टेस्टिंग चल्ला। वास्कोचो आमदार म्हणटा मागूनय लॉकडाऊन करिनात। पणजे मार्केटांतल्या तावेर्नांतलो दुयेंती गायबूच। मोडले 70चो घोडेमळ प्रतिबंधित। कासरवाडो आणि देऊळ वाड्याकूय बंधना। गोयभर गांवांनी केशी वाडत आसात। चिमला शिरेनवाड्यार कोरोनाचे केशी वाडत आसात। थंय 1.5 ते 2 हजारांची दाट लोक वस्ती। वाठार सील करपाचो विचार चल्ला। त्या वाड्यार दुयेंतींच्या संपर्कात आयिल्ल्यांचे टेस्टिंग सुरू जाला। तो आता झोन इल्लोसो आसा शिरेन कंटेनमेंटेड झोन आहा तो आमी सील करूया म्हणून सीएम हॅज ऑलरेडी एश्योर्ड दॅट ही इज गोइंग टू सील दॅट एरिया म्हणून। ते शिरेन सुमार आसतलो 1.5-2 हजार लोक आसूंक शकता। येवपाक जाय। आता एक फावटी जर तर त्या लुगाराक जाले आमी पळयतले आयज टेस्ट इतले घेतलेले आसा। कितले आयज 63 टेस्ट घेतलेले आहा। फाल्यां रिपोर्ट येतलो तातूंत कितले आहा पळय ते एंड देन वी वील डिसायड। पणजे महापालिकेच्या स्टाफान कोविड टेस्ट करून घेतली। कामगारांक एंट्री बंद। मार्केट सोमार मेरेन बंद। पालिकेत स्टाफ आणि सफाई कामगार म्हूण आशिल्ल्या चिंबलकारांक कोविड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवनूच कामार येयात म्हूण सांगला। पणजे मार्केट वाठारांत भोवडेर कामाक आशिल्ल्यांक आनी मार्केटाक तवेर्ना कडेन संबंद आयिल्ल्यांची टेस्ट। तवेर्नावालो पॉझिटिव्ह अजून गायब। पुलीस सोदतात। म्हणून आमी जवळ जवळ 70 जाणांक 62 जाणांक आमी लिवेट धाडल्या आणि तांकां आमी सगळ्यांक टेस्ट करपाक लायल्या। ती सर्टिफिकेट घेवनूच मागीर तांकां कामाक जॉइन जावन सांगला। 72 लोकांक आमी काल आमी तांकां सांगला ब्रेक दिला आमी लिवेट धाडल्यांक आमी आणि तांकां सांगला आतां तुमी चॅक करून घ्या। चिमला म्हाका दिसता थंय चॅक करता म्हणटकीर थंय तांकां चॅक करा आनी तुमची सर्टिफिकेट मेळटकच तुमी या म्हणून। आनी मार्केटान ते तावेनाचो तो आमच्या स्टाफाचो थंय संपर्क येता काम करताले। इवन आमचे दोग-तीन स्टाफ ते रेग्युलर कस्टमर अशें म्हणून आयकलो। ती रिस्क नाका म्हणून आमी तांकां चॅक करपाक लागलो आनी ह्या खातीरच आमी मार्केट बंद दवरलो। तो आतां तो मेळुना म्हणटकीर कोण तो सस्पेक्टेड आसा पळय तो पॉझिटिव्ह म्हणटा पळय तो आजून पासून पुलिशेक मेळुना। पूण त्याच्या संपर्कान आमी कोणी आमचे स्टाफ डावट नाका म्हणून आमी तेंची चॅक केला। लॉकडाऊन करात म्हूण सांगूनय सरकार आयकना म्हूण वास्कोचो आमदार विटला। वास्को निमाणे थर्मल स्क्रिनिंग करून लोकांचो टेम्परेचर पळोवप चालू जाला। आम्ही वास्को लॉकडाऊन मागले सीएमओ कडेन 1 पाटी मागले 2 पाटी मागले 3 पाटी मागले तरी पण लॉकडाऊन जावना। आता मोर केसेस हॅव कम अप सो आमी कितें केला आतां कितें केलाय टुडे फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरी हाउस वी विल चेक द पीपल विथ अ थर्मल गन। अशें करून फ्रॉम 1 केस ती आमचे केसीस 16 पर्यंत पावलेले। तसेच काल आमी आमचे थर्मल स्क्रिनिंग केले। ऑलमोस्ट मोर दॅन 1500 लोकांक आमी थर्मल स्क्रिनिंग केले। भितर आमकां 1 डझन असे केसीस मेळ्ळे जे तांकां फिवराचे सिम्पटम्स जातलेले आनी तेंचो टेम्परेचर हाय आसलेलो। तांकां आयज आमी हांगासर चिकालीम कडेन हॉस्पिटलान हाडून तेंचे इमिजिएट आमी टेस्ट करून घेतलेले आसा। सो हे सगळे आमी ऑलरेडी स्टेप घेतलेले आसा। वास्को पुलिसांक हॉटेलांत रावपाची वेवस्था तांकां पीपीई किटूय दिला ताकी ताणें हांगसरल्यान घराडेन डायरेक्ट वयचें न्ही। घराडेन गेले जाल्यार तांकां जर केन्ना चुकोन जर कितें इन्फेक्शन जालें जाल्यार तांच्या फॅमिलीक जावचें न्ही म्हणून हे प्रिकॉशन गव्हर्मेंटान घेतलेले आसा।
वास्कोचे मार्केट शेनवार सावन उक्ते. रस्त्यार बसतल्यांक पालिकेन पळोवन घेवचे म्हूण पसरकार मागतात. आणि चेअरपर्सनांनी सांगलेलं आहे की बाबा फाल्यां तुम्ही लॉकडाऊन करून फायदा ना, मार्केट ओपन करा. त्यामुळे आम्ही डिसिजन घेतला की फाल्याच्यान आम्ही मार्केट ओपन करता. ओपन करतकच आता म्युन्सिपाल्टी म्हणटा सोशल डिस्टन्सिंग दवरा म्हणटा. सोशल डिस्टन्सिंग दवरपाक ह्या मार्केटान आमची जावची ना, कारण जे कोण हे भायर बसता पळय भाजी घेवन बी दुकानां सोडून भायर बसता पळय तेंचेर म्युन्सिपाल्टीन आवर घालता आनी तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन तेंचेर घेवपाची. आणि डेली हो जो आमचो इन्स्पेक्टर आसता मार्केटाचो तेणी डेली हांगासर येवन हें करपाचें काम करपाचें. की सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाचो ते कोण करपाचो? कस्टमर करिना जाल्यार गर्दी जाता, सो प्रॉब्लेम जाता खूब. ते सोशल डिस्टन्स मेंटेन करता पळय तांकां पण तुमी सेम तुमी अशें एक फायन करा 100 रुपयाचो. मोर्ले 70तल्या घोडेमेळाक प्रतिबंधीत वाठार आनी कासारवाडो आनी देववाड्याक बफर झोन म्हूण आरोग्य खात्यान जाहीर केल्यात. लोकांक आवश्यक सामान आनी कड्डण पावोवपाचें काम पंचायत पातळीर चल्लां. मोर्ल्या कोरोनाच्यो 14 केशी. काल सांजे आम्ही सगळे पंच म्हणून लोकांका ग्रोसरी पावयली आणि तसेच हांव लोकांका ह्या माध्यमांतल्यान सांगता पॉझिटिव्ह केशी वाडटा म्हणून तुमी भियो नाका. कुंय आनी मोल्या वाठारांत 5 दिसांचो लॉकडावन. कोरगांव भाईडवाड्यार कोरोनाच्यो 2 केशी मेळ्ळ्यो. लॉकडावन करात म्हूण लोक मागता. लॉकडाऊन सामके गरजेचे आसा. आमचे आतां घोव दी जावं भायरचे सगळे भायर वतात आनी तेंचे आतां भंय जाल्ले आसा. तांकां घरात बसयलेले आसात आमी, कित्याक तर तांकां भायलो कोणूय येता थंय फिरता आनी तेंचे ते कळचें ना न्हू तशें कोण कोण खंयसून येता काय येता. म्हणजे आमचे आतां घोव कामाक वयता आमी तांकां बंद केले, कित्याक तर ते कोणाचो हात कोणाक लागात कितें जायत म्हणून आमी बंद केले. कुमारजुंवाय कोरोनाच्यो 4 केशी मेळ्ळ्यो. पुराय गांव 4 दीस लॉकडावन. आनी सगळ्यांनी एकठांय रावन आमी ठरयलें की आज शुक्रार रातचे 12 पर्यंत स्टार्ट करचें आनी शेनवार आयतार सोमार पर्यंत लॉकडावन करचें म्हणून फूल कुंभारजुवा. आनी ह्या लॉकडावन फाटल्यान आमी अशें ठरयलें की गांवची जी शॉपां आसा, हॉटेलां आसा, बार्रां आसा आनी सोलन आसा ते बंद दवरचे. आनी आमची अशी आसा की आमी जी एसेन्शियल सर्वीस आसा ती आमी आडोवपाचें ना. आरोग्य खात्याचे बुलेटिना प्रमाण शुक्रार मेरेन गोंयांत 394 एक्टीव केशी. एकूण 463 केशी. चडश्यो केशी मांगरार, न्यू वाडे, मोल्ले, बायणा आनी चिंबला. बुलेटिना प्रमाण मांगरार 217, न्यू वाड्यार 11, मोल्ले 15, बायणा 15 जाल्यार चिंबला 8 म्हूण दाखयता. मांगरा कडेन संबंदीत हेर गोंयांतले केशी 117. गोंया भायल्यो आयिल्ल्यो 60. पावसान गोंयभर नेट धरला. उटंगाराच्या पावसान झाडाची खानी पडून एकलो गेलो. राशोलचो 81 वर्साचो रोझारियो फर्नांडीस स्कूटरीन वतालो. वता वता थंय मान्सूनाचे पयले दडकेनूच मार्केटां, गटरां, रस्ते आनी नाले तुडुंब व्हांवंक लागल्यात. नगरपालिका पंचायतींनी पावसा आदल्या कामांचे 12. आतां मेरेन 14.2 इंच पावस जाला. फाटल्या 24 वरांत 2.7 इंच. सरासरी परस 46% चड. मिटींग वचून रेडी जातालो तेन्ना म्हाका फोन येयलो आर्का लागीं ओड पड म्हणून. हय आनी एक कोण भितर बोळ मात म्हणून. मागीर हांव बेग येयलो तेका हांव पावच्या आदीं ते पडलो तेका पंदरा पडलो तेका वयलो हॉस्पिटलान वयलो. हय मागीर आमी काम कमेस केलें. एक्सपायर जालो न्हू? एक्सपायर जालो. खबर मेळटा ते भाशेन GMC वताले शिफ्ट करताले एक्सपायर जालो. 10:30 सुमार आतां सारकें 10:30 सुमार आमी बसून आसले शॉपाचेर. बसून आसलो तो एश येतालो हॉटेला ओड सांग सकाळ देंवलो सामको चड देंवता सकाळ देंवलो आनी तेका बळ मारलो तेणें तुवें आयकोना तेजेर पयलें पडलो. चोयलो नासता तो? चोवना तेणें. ते कोण तूं? हय सोदतो. आनी मागीर कितें जालें? मागीर ते तुकले बल ते वडा खांदो तुकले बलन 2 हात मोडले. आयज जेन्ना सकाळीं जेन्ना आमी भायर सरले तेन्ना अशें पळयलें की ते मेस्तीस वाडा भितून न्यू वाडाचो एअरपोर्ट रोडाचो सगळो कचरो आनी उदका सकट पावसा सकट येयलो आनी लोकांच्या घरान कंप्लीट उदीक गेलें. आतां पयला की हांगा थोडे तर साफ सफाई केल्ली, पण ही साफ सफाई बिडींग जे आसा ते विडींग जे आसा ते वेवस्थीत जावंक. त्या खातीर हें जालें. फुडें समजा पयलें आमी जाल्यार त्या वाटेन फुडलें चॅकअप जालें. त्या खातीर टोटली कितें आसा
हांगा लोकांच्या घरांत पाणी वयता. हो आयज कमी पावस पडला. फाल्यां जर पावस समजा वाडलो, इंटेन्सिटी वाडली जाल्यार हांगा प्रत्येकाच्या घरांत पाणी वचोन हांगा सगळो रोड ब्लॉक करून लोक त्रासान पडटले. म्हणून हांव सांगता WRD की तेणी जास्तीत जास्त हांगा लक्ष दिवपाचो आतां कमी पावसान आनी हांगा वाट क्लियर करपाची पाणयाची. हे आयज मान्सुनाचो पयलोच पावस काल रातीच्यान सुरवात जाला. आयज परिस्थिती अशी येयल्या की 15 तारखेर हांवें फाटल्या म्हयन्याच्या कंप्लेंट दिल्ली म्युन्सिपालिटीक की ह्या नाल्यान ही झाडां झुडपां वाडलेलीं आसा ही काडची म्हणून. म्युन्सिपालिटीकूय दिला प्लस WRDकूय दिला कित्याक हो नाला WRDक पडटा. म्युन्सिपालिटीन फाल्यां सकाळीं म्हणपाक नाका WRDक पडला आनी WRDन म्हणपाक नाका की म्युन्सिपालिटीक पडला म्हणून दोगांकूय लेटरां दिली. आयज मेरेन हांगासर एकटो सुद्दां पावोंक ना. आयजची परिस्थिती ही पळय, हो नाला हांगासर बांदकाम केल्लें आसा, हांगा 5 मीटर सकयल आसा, हांगा 5 मीटर सकयल आसा. आतां फुडें कसो कितें कळटलो? कोणूय जर कितें अनवळखी व्यक्ती जर त्या घरान वचपाचो जालो आयज कळटलें कशें तो बुडोवन हांगासर वचपाचो? हांगा फेरी घातल्या, कितें केलां तुमी? हांगा वाड्या म्हणटा ते एक दीस सुद्दां म्युन्सिपालिटीचो मनीस येयना. अंदू वयर खंय निवळ करून घेतला कळ्ळें मरे. आतां पाणी जमलो फक्त हांगा आयला, फुडें सकयल चॉकअप आहा कळ्ळें मरे. बिल्डिंगें काम चालू आहा, माती सगळी भितर घातल्या, थंय गटरान घातल्या, पंपींग करून पाणी भितल्यान पंप मारून पाणी भितल्यान न्ही पंप करून पाणी तेणी भायर काडलेलें. सगळें माती परत गटरान गेल्या. पूण आमी कांय पळोवना. आमगे वर्साचेंच तें आमी संवय जाली ती आमी कमळ आमी हे मडगांवची कमळां आमी आमकां संवय जाल्या आमकां पाणयान बुडपाची कळ्ळें मरे. तेजें आनी कांय प्रॉब्लेम ना, कोण कांय करूंक शकना. लोकांक दिसता की हांगा पाणी भरता म्हणून, हांगा भरना पाणी 15 मिनटान पाणी देंवता. पूण गिरायकाक त्रास जायना? ते संवय ना, गिरायकांकूय संवय नाल्या. आमची गिरायकां तसलीच ती कळ्ळें तुका, बुडूनूच येवपाचें आमकां. कित्याक आमगेले उदकाचो प्रश्न आसलेलो आनी हे आतां आमगे उदक सुणालो जाल्यार आमकां जायते प्रॉब्लेम जावपाचे. कितें तसले प्रॉब्लेम म्हणजे आमगे शेत बुडटा आसलो न्ही, कित्याक गांवांत उदक आनी हें सगळें आख्खें हेजें उदक दोरया वचपा हें ती हांडी ती सो ते आमगे ते प्रॉब्लेम आसलेले आनी आतां आमगे सुटावें जालें. आमी गांवचे एका पंचायत आनी MLA जे बरें MLA हाडलो आनी MLA हाडून दाखयलें आनी ताका सांगिल्लें आमगे हांड आमकां उक्ती जाय. आमी 2 वर 5 सोडो जाल्यार आमगे सगळें बुडोता, लुकसाण जाता. तेच म्हणून आमी ताका सांगिल्लें तो म्हणपा लापड चोयता. मागीर त्या कंडक्टरान बीन येयलें चोयलें. आमी ताका सांगिल्लें आमकां पायपू नाका हिंगा हांडी घालपाक, पायपू नाकाय. आमगे आसलो ते पाडीक हांडी आमगे उक्ती करे. मागीर तेणें सांगिल्लें आतां उक्ती केलें तेणें सांगिल्लें आपणागे लोक आतां हांडी आहा जाल्यार हांव कोण दिता बरे भाशेन. आमी ताका सांगिल्लें आमगे उक्ती करून आनी दियाय. आमी तुमगे कितें चोवपा येयलें नाय, तुमी कितें कोताय तें फकत आमगे हांडी उक्ती कर. तेणें आतां उक्ती केली, हांडी आमगेली तेणी सगळ्यांनी चोयन थिंगा. आमी ताका देव बरें कर म्हणटा आमगे उदक वचपाक उक्ती केली. हिंगा दोनी पार्टी मदें केस्तांव चलतालीं, केस चलताली. ताका लागून हो म्हणटा हे सायडीन ओपन कर, ते सायडीन तो म्हणटा ते सायडीन ओपन कर. मागीर आमी वचोन CMाकूय मेळ्ळे. CMान हेका इन्स्ट्रक्शन दिलें हे जाता तितू बेगीन हेजें एक्शन घे आनी ओपन कर म्हूण. आनी आमकां CMान हिंगा बरो सपोर्ट केलो, फास्ट करपा लायलें आनी ताका लागून तें आमगे काल ओपन जालें. ही ट्रेडिशनल वाट आसली? ही सद्या ट्रेडिशनल वाट प्लॅन आहा मुखाडे सद्या हेजे प्लॅनाचे कोटा ही ट्रेडिशनल वाट पयली. मागीर तेंक तें कोण फिलिंग केलें तो म्हणटा आपल्यागे प्रॉपर्टी आपण घेयलोली म्हळ्यार अनसर्वेड म्हणटा. ताका सर्वे नंबर ना, प्लॅनाचेर ना ते, तो अनसर्वेड म्हणटा. म्हळ्यार तेंगे ती NGT केस जाली, हायकोर्टान जाली, तेंगे केस चलताल्यो. आतां म्हाका दिसता 30-40 वर्स तरी जाली केसच चलताली. सिरियोलॉजिकल टेस्टिंग केल्यार एंटीबॉडी कितल्यो जनरेट जाल्यात ते कळटलें. कितलेशे जाण कांयच लक्षणां नासतना कोरोनांतल्यान भायर बरे जाले हेवूय कळटलें. उत्पल पर्रीकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. सर्वेन दुयेंतींचो खरो आंकडो कळटलो. कोरोनाचे बादेची खरताय कळटली. एक निश्चित SOP थारावंक मेळटली. लोकांचो भंय खंय वतलो? ह्या टेस्टान कितें जातलें आमी एंटीबॉडीज पळयतले, फक्त एंटीजन न्हय. आतां ते PCR टेस्टिंगान ते एंटीजन पळयता म्हणजे एक्चुअल कोण एक्टीव पेशंट आसा तोच मेळटा. एंटीबॉडीज टेस्टिंग केल्यार जनरल पॉप्युलेशनाक कितले एक्सपोजर जाला हें कळटलें. फॉर एक्झाम्पल ते मंगोलियान जर आमी ते केले जाल्यार थंय कितले पयलीं 6 जाण कितें 6 का 7 जाण पॉझिटीव मेळ्ळे PCR टेस्टान, एक ती रॅपीड आनी मागीर कन्फर्मेटरी आनी मागीर अनेक लोक मेळ्ळे थंय. पण एंटीबॉडीज टेस्टिंग केलें सेरोलॉजिकल जाल्यार थंयच्या पॉप्युलेशनान कितले आमकां एक्सपोजर जाला आनी कितले विदावट सिम्पटम रिकवर जाल्या हे एक पिक्चर तयार जातलो. हो मॉडेल मेळटलो. खंयच्या एरियेन कोरोना व्हायरस पॉझिटीव मेळपाक लागले लोक
ते कितले भिवपाची गरज आसा, कितले तो स्प्रेड जावं शकता, हो एक बेस लायन मेळटली. म्हणून ती सेरोलॉजिकल टेस्टिंग केली. एस्पेशली आतां गोंयान अशे थोडे झोन्स जावपाक लागल्या. ICMRन म्हाका दिसता जे हाय कंटेनमेंट झोनान सेरोलॉजिकल टेस्टिंग केल्या तातूंत अप टू 15 टू इवन थोड्या हातून 30% सुद्दां लोकांक ऑलरेडी एंटीबॉडीज जाल्ल्यो आसा. हाचो अर्थ केस फेटॅलिटी इज लोवर. म्हणजे चडशा लोकांक तो मायल्डली जाता आनी ते रिकवर जातात. मे बी तांकां कळना, मातशी थंडी जाल्या भशेन दिसता. खंय तरी गव्हर्मेंटाक डिसिजन घेवचें पडटा की देर इज लिमिटेड रिसोर्स. यू कॅनॉट ब्लेम गव्हर्मेंट फॉर इट. नो वन कॅन फोन सीन की 2020 अशें पॅन्डेमीक पयलींच्या काळान जातालें वेन वॅक्सिन्स वेर नॉट देर जातलें म्हणून. सो लिमिटेड रिसोर्स आसतलो बेड. कोणें वचचें हें सगळें मातशें क्लियर लोकांक कळ्ळें जाल्यार एक खंय तरी डिसिजन जातलें की जे मायल्ड सिम्पटम्स आसात आनी घरा सेल्फ आयसोलेटेशन करून आपल्या फॅमिलीक प्रोटेक्ट करचें, आपल्या नेबरहुडाक प्रोटेक्ट करचें पडटलें. सो ओवरऑल आंकडो आसा तोच एक सेरोलॉजिकल टेस्टिंगान आमी जर आंकडो खरो चड व्हडलो आसा आनी फेटॅलिटी इज लेस हें दाखोवपाक आयलें जाल्यार मातशें भंय वतलो आनी एक्चुअल कशें एक्ट करप. एस्पेशली लोकल बॉडीजान थंय CMचो रोल किंवा गव्हर्मेंटाचो डायरेक्ट तसो येना, पण एक स्ट्रॅटेजी केली आनी एक कॉम्प्रिहेन्सीव SOP वीच रिमेन्स स्टँडर्ड फॉर मेनी मंथ्स, वीच इज एबल टू हँडल 10 केसीस ऑर 1000 केसीस. मागीरूच ती स्टँडर्ड OP जाता न्ही. इफ यू कीप चेंजींग ती स्टँडर्डायज जायना. राज्यांचे GST कंपेन्सेशन केंद्राचे गळ्यामेरेन पावला. कंपेन्सेशन सेसाचो विशय शुक्रारा GST कावन्सिलाच्या बसकेत आयलो खरो, मात निर्णय ना. जुलयात ते खातीर स्वतंत्र बसका जातली. कावन्सिलाचे 40वे बसके उपरांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मिडिया कडेन उलयली. जुलय 2017 सावन रिटर्न आडकल्यात. टॅक्स देणे आशिल्ल्यांक जुरा बरोबर लेट फी 500 रुपया मेरेन मर्यादीत दवरल्या. Request of all the ministers, there shall be a meeting to discuss exclusively one agenda point, and that is compensation cess. Compensation which has to be given to the states, and if at all it results in some kind of borrowing, how and who is going to pay for it. These are issues which in July all members have requested for a special one agenda council meeting, which we've agreed. Dates will be fixed subsequently. For all those who have no tax liability but who have not filed their returns between July of 2017 and till January 2020, there won't be a late fee at all. The maximum late fee has been capped to 500 per return if there is tax liability. This reduced rate of late fee would apply for all the GSTR 3Bs. Those GSTR 3B returns which are getting furnished between 1st July 2020 to 30th September 2020. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. कांपाला वेल्या परेड ग्राउंडाचो गार्बेज ग्राउंड केला म्हूण हायकोर्टान पणजे महापालिकेक उजरावन काडली. पणजे कांपाल मैदानाचेर वडयल्ल्या कोयराचे केशीत महापालिकेच्या आयुक्त 16 जूनाक सुनावणेक हाजीर रावचो म्हूण कोर्टाची ऑर्द. हो कोयर थंयच्यान उखलूंक CCPक निर्देश दिता म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोर्टाक उतर दिलां. गोंयांतल्या कोयराच्या राशींची हायकोर्टान स्वता दखल घेतल्या आणि सुनावणी चल्ल्या. शुक्रारा केस आयली तेन्ना CCPक हायकोर्टान वडीर काडली. कांपाल परेड ग्राउंडार अधिकारिणींची मान्यताय नासतना कोयराच्यो राशी मारल्या म्हूण कोर्ट फुरियोज. कोर्टान म्हणला ते अशें, परेड ग्राउंडाक महापालिकेन गार्बेज ग्राउंड केला. अधिकारिणीची मान्यताय नासतना वर्साची वर्सां कोयर उडोवप चालूच आसा. कोयराचे डंप क्लियर करपाचो विशय येता तेन्ना महापालिका जबाबदारी धुकलता. सुनावणे वेळार महापालिकेन कोयराचो डंप क्लियर करपाक प्रस्ताव दिवंक वेळ मागलो. कोर्टान 16 जूना मेरेन प्रास दिला.
आणि महापालिकेच्या कमिशनराक स्वतः सुनावणेक हाजीर रावचो म्हूण अर्ज काडल्या. कारवाय करूंक गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळूय फेल. 16 जून मेरेन कोयर क्लियर करूंक महापालिकेक अर्ज दिता आनी जमना जाल्यार कायद्यात बसता ती ॲक्शन घेता म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कोर्टाक उतर दिला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मुरगांवां सगळे नाले आदींच साफ केल्ल्यान हे फावट खंय हुंवार मारचो ना. आमदार मंत्र्यान खंय नाल्यांची कामां टायमार जाग्यार घाल्यात. राया कुडतरे भितर सरतनाच रस्त्या कुशी कोयराच्यो राशी मारतात. सरपंच उपसरपंच कुडतरीचे झेडपीन इन्स्पेक्शन केलां. पेडणे आमदार सोपटेन जाणट्यांक सिनियर सिटीजन कार्डा वाटली. लॉकडावनात गोंयभरच्यो खबरो. ह्या वर्सा पयले फावटी आमचो युडी मिनिस्टर मिलिंद नायकान एक इनिशिएटीव घेयलो की ते फावटी आमी नाला सगळे पयलेच क्लीन करपाचे. कित्याक पयले पावसाक वास्कोन तशें आमच्या बायणान फ्लडींग जातालें. फर्स्ट पावस येयलो फ्लडींग जावप. हे फावटी ह्या वर्सा युडी मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेयलो की पयलेच नाला क्लीन करून ह्या वर्सा आमी सगळे पावसाक फ्लडींग जालें ना. गेल्या एक विकाक जे सायक्लोनाचो इफेक्ट म्हणून जो पावस घडलो आमच्या ह्या वास्को भितर किंवा गोंया भितर, त्या पावसाचो परिणाम म्हणटा तो कोणाच्याच घरान उदीक वचूंक ना. इवन म्हजो वॉर्ड जो आसा लो लायिंग एरिया भितर बायणा, थंय सुद्दां कोणाच्या दारान उदीक येयलें म्हणून म्हाका एक फोन येवंक ना. सो आमी आयज सगळ्या लोकां वतीन धन्यवाद करता आमच्या मिनिस्टराचो, युडी मिनिस्टराचो, आमच्या आमदाराचो, की ताका ते फोरकास्टिंग आसले, विजन आसले, खबर आसले ताका अशे अशे त्रास जाता म्हणून. आणि हे लोकां वांगडा तो सदांच कायम जुडोन काम केल्ल्या बद्दल ताका हे कामाची पुराय म्हायती आसा. म्हणून आयज तेणी आमकां हे फ्लडिंगासून मुक्त केले आणि आमचे WRD मिनिस्टर सुद्दां फिलीप नेरीन सुद्दां ताका बरो सहकार्य केलो. म्हणून आयज आमी हे लोकांका विथआउट फ्लडिंग हो मनसून तांकां पळोवपाक मेळटा. फाटल्या ह्या प्री मान्सूनाच्या हितून फाटल्या 2 वर्सां ह्या एरियान पावसाच्या हितून भरपूर बुट्टी येताले आणि ह्या लोकांच्या घरांनी उदक भरताले. त्या लागून ह्या फावटी आमचो युडी मिनिस्टर मिलिंद नायक यांनी इनिशिएटीव घेवन WRDच्या थ्रू हो नाला क्लीन करपाक लागून इनिशिएटीव घेतली. अप टू सडा जेटी बोगद्या पासून हांगा देस्तोरो तेगेन तेणी टोटल बायणा ह्या एरियेन नाला क्लीन करपाचे इनिशिएटीव घेवन काम केलें. हांव ही गार्बेज म्हयन्यान 2 पाटी काडटा आनी ह्यो कोण उडयत म्हूण खबर ना. हांव 2 पाट काडप सदां उडयताय. कोण उडय एनीबडी नोबडी समबडी. आतां कोण उडयत म्हूण सांगो सदां. हांव कांय गार्बेज सरपंच न्हू, हांव गार्बेज मिनिस्टरूय न्हू. सगळे पाट ही गार्बेज काडपा ही थोडी ना मुगे घराकूच न्हू ही गार्बेज. कितू पाट म्हूण काडपा ही गार्बेजी. सो आय एम रिक्वेस्टिंग द गव्हर्मेंट, तेंगे सगळे पण एजन्सीज आहाय, गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट प्लस एनवायरमेंट. दिस इज ऑल्सो एनवायरमेंट पोर्टफोलियो इज कमिंग into picture. Goa waste management, garbage ministry also is coming into picture. So they should see that this garbage issue is solved. And this is not only the place. Atto sakal ke jala sogala ko jala dark spots. So many places dark spots. Even water bodies are not spared. जे व्हड पळय हाय उदक वचपाचें तिनूय देखून लोक गार्बेज हाडून उडयता. एंड गव्हर्मेंट इज डुईंग नथिंग. इवन फॉर्ड केलो हा फायल BDO2 डायरेक्टरा अप्रुवल आगिलो आनी एक 15 to 20 डेजां भितर आमी तेंगा CCTV कॅमेरा बसून तेका आमी आतां कोण उडयता तांकां काल्प्रिटाक धरतले आनी तांकां पंचायती हेस बद्दल एक्टा प्रमाणे तांकां फायन मारतले. सगळ्यांक विनंती करता, कार्ड तुमकां मेळिल्लें आहा पण कार्ड मेळटकच जर उगी रावं नाका. सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांसून म्हणजे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांसून जो तुमच्या खातीर फायदो आसा. म्हाज्या हांगा मांद्रे ऑफिस आसा. जर एखाद्या कोणाक खंय तरी गरज पडली विचारपाची, तुम्ही येयात विचारात. आणि माझे आमदार या नात्यान, कारण तुम्ही तुमच्या सगळ्याच्या आशिर्वादान हांव आमदार जाल्लो आहा. तुमची खंय तरी आशिर्वादाची परतफेड म्हणना, पण आमदार या नात्यान तुमचो एक भुरगो कसो जशी आवय बापायची सेवा करपाक जाय जाणटेपणान, तशीच सेवा करपाची संदी तुम्ही म्हाका दिल्ली आहात. आज पर्यंत बरी संदी, म्हणजे त्या संदीचो फायदो माझ्या सगळ्यांक मांद्रे मतदारसंघातल्या प्रामुख्यान ज्येश्ठ नागरीक असो, वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो ज्यो स्किमी आसात तांकां पावयता, हाचे फुडें पावयतलो. खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.